एके वटेन गोंयांत ड्रग्सा आड पोलिसांची मोहीम सुरू असताना इटालियन नागरिकाची ही बहुचर्चित 9 कोटींची एन बॉम्ब ड्रग्साची 2 वर्सां फाटली केस भायर पडल्या. अँटी नार्कोटिक सेलान विन्सेंस रायनोना आड 9 कोटींचे ड्रग्साची केस बंद करपाक रिपोर्ट केला. 1 फेब्रुवारी 2015 अंजून रेड मारून विन्सन्जोक 9 कोटींच्या ड्रग्सा सयत धरिल्लो. एन बॉम्ब नावाचे हे ड्रग्स क्रिस्टल फॉर्मात आशिल्ले. त्या वेळार ड्रग्सा आड सगळ्यात मोठी रेड म्हूण ह्या प्रकरणाचो बोवाळ जाल्लो. पूण आतां टॅक्निकल कारणांक लागून ही केस बंद जावंक पावल्या. तशें पळोवंक गेल्यार एन बॉम्ब हे पॉवरफुल सिंथेटीक एल्युसिनोजन ड्रग्स. कांय प्रक्रिया करून ताका LSD ड्रग्सात कन्वर्ट करूंक मेळटा. पूण एन बॉम्ब हे ड्रग्स NDPS एक्टा खाला नोंद केल्ल्या प्रतिबंधीत ड्रग्सात येना. ते शिवाय विन्सेंजो हे LSD ड्रग्सात कन्वर्ट करतलो आशिल्लो म्हूण अँटी नार्कोटिक सेल सिद्ध करूंक शकलो ना. ताका लागून आतां ANCन क्लोजर रिपोर्ट फायल केला. मजगतीं कळंगुटे पुलिसांनी रेड मारून हडफडच्या एस्ली रॉन्स्टन सांतोझ ह्या 28 वर्सांच्या तरणाट्याक 10,000च्या कोकेना सयत धरलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.